उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप। त्या दिसांनी जाकोब उठलो आणि आपल्या दोगा बायलांक आणि आपल्या दोगा चाकोनींक आणि आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाचो वाळ उतरलो। ताणें तांकां पोलतोडी धाडली आणि उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलेंय धाडलें आणि आपूण एकलोच रावलो। उजवाडो पर्यान कोण एकलो ताचे कडेन लढाय करून आसलो आणि जाकोबाचे जोयत व्हरूंक जायना ते पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आणि ताचे कडेन लढाय करतना जाकोबाचे जांगलाचे हाड भायर सरलें। तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां म्हाका वचून दी, कित्याक दीस उजवाडलो। पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगर हांव तुका वचूंक दिवचो ना। त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब। त्या मनशान म्हणलें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणची नात, पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बलिश्ट म्हूण दाखयली आनी मनशाचेरूय तूं जोयत व्हरतलोय। तेन्ना जाकोबान अशी विनोती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग। पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो। जाकोबान त्या जाग्याक पिनियेल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तरी हांव जिवो उरलो अशें ताणें म्हणलें। सुर्या उदेलो आनी जांगलाक लागून तो कुंठीत पिनियेलांतलो भायर सरलो। ह्याच पासत इस्रायलीत आयज पर्यान जांगलाच्या शिरांतराचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगलाच्या शिरांतराक हात घाल्लो। देवाचें उतर हें देवाचें बोड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्यो। सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे। म्हजे विनवणेक कान दी, म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना। जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्यो। तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो, सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें। म्हज्या काळजाचो थाव घे, रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये। म्हाका कोसाक लावन तपासून काड, म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना। जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्यो। हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता। तूं म्हाका जाप दिताय देवा, म्हाका कान दी। म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक। तुका शरणा येतल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय। जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्यो। तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख, तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय। हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजे मुखामळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो। जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्यो। उद्गार, सोमी म्हणटा, हांव बरो गवणी, हांव म्हज्यांक वळखता
आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवचार बसलेल्या एका मोन्याक ताचे सोरशीं घेवन आयली आनी देवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच पळोवंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो मनीस देवचारांच्या प्रधाना उदेशी देवचार काडटा. सगळ्या नोंगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांचे देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजेचे शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी सर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. आनी लोकांच्यो उरपोजी पळोवन ताचे विशीं तो चुरचुरतालो, कित्याक गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भशेन त्यो दोगदोवताल्यो आनी निरांद्री जालेल्यो आसल्यो. तेन्ना सिसांक ताणें म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाचे दुन्या लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सर्व जिन्साचो पिडा रोग. नियाळाक आदार. मदर तेरेसा अशें म्हणटाली, आयच्या काळार टीबी, लेप्रेसी, डायबिटीज व्हड पिडा न्हय, पूण पिडा म्हणल्यार एकसूरपणान जियेतलीं आनी भायरायलेलीं मोगाक आशिल्लीं आनी जांचो कुयदाद करूंक कोण ना तीं. आमच्यांनी कुडीचे पिडा वखदांनी बरी करूंक जाता, पूण एकसूरपणाक बरवसो नासलेल्यांक कोणती दुखीन जियेतल्यांक फकत मोग आनी वेळ दिवन बरी करूंक जातात. आयच्या पयल्या वाचपांत जाकोब देवाचो आशिर्वाद आपणाचेर मागता आनी देव ताका इस्रायल हें नांव दिता. देवा लागीं झुजून ताणें आपूण बलिश्ट म्हूण दाखयलें. शुभ वर्तमानान जेजू परजेक चुरचुरता, कित्याक ताची खबर घेतलो ताका कितें बरें तें सांगतलो कोण नासलो. तांकां एकठांय हाडटा, बरी खबर परगडटा आनी तांचो सर्व पिडा रोग बरो करता. जायत्या पिडेवंतांक इलाज वो एकदम मेळटा, पूण मोग आनी आपुरबाय मेळना. जायते गरब्यांत पिडेवंत वो जाणटी आसात. जायते फावटी आमी तांची भावना आनी तांकां समजून घेवंक विसरता. जेजून आपल्या काळार समाजा आनी झुजून जायते जाणांक बरें केलें. जेजू आमकां म्हणटा, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजो सांबाळ केलो. तर जेजूचो रूपकार तांचे सवें पळोवन तांचे कश्ट एकसूरपण आमी अणभवूंक वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी, सर्व तरेची पिडा सोंसतात तांचे एकसूरपणांत तांकां सांगात आनी निराशेपणांत तांकां बुजवून दिवंक वावुरया.